Goa Forward Party President Vijay Sardesai calls Smart City a double-engine scam. He says money comes from Delhi but disappears. He prays for Goans to fight the evil. आज देवीक 207 वर्सां बरो दीस. मी देवीक पांय पडटना म्हाका याद चड जाता म्हणटा ती सोपूत घेतिल्लो जावन तसले सोपूत हांव घेवन येवंक ना. गोंय एक बरे दिशेन वचचें. ते बरे दिशेन वचपा खातीर लोकांक बरोबर घेवन ती दिशा सोदपाक देवीन आमकां लोकांक बरी बुद्धी दिवची, पणजेकारांक बुद्धी दिवची. कित्याक पणजे म्हणटा सगळ्यांत स्मार्ट पूल. पणजे स्मार्ट सिटीचें जें मेस जालें तातूंत म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक पणजेकारांनी स्मार्ट केल्या की आनी स्मार्ट सिटीज म्हणटा नाका म्हणून. मुखेलमंत्र्याचो जो प्रस्ताव आसा की मडगांवां म्हापश्यां वास्को स्मार्ट सिटी वतले म्हणटा ती म्हाका दिसता सगळ्या लोकांचे वतीन एकूच आवाज येता की आमी स्मार्ट जाल्ले आहा आनी स्मार्ट सिटीज म्हणटा नाका. स्मार्ट सिटीज म्हणटा ती व्हडली पयशे खावपाची स्कॅमां म्हणून आनी हे डबल इंजीन स्कॅम कित्याक वयल्यान पयशे येता हांगा लूटमार जाता आनी पयशे पडते खंय वचूंकूय शकता म्हणून अशा लोकांक ताचो सारांश घेता. म्हाका हांव देवी कडेन एकूच मागता की पणजेकारांक देवीन स्मार्ट करचें. गोंयकारांक स्मार्ट केल्ले आहा पणजेकारांनी. गोंयांक बरी दिशा मेळपाक आमकां बळ आनी बुद्धी दिवची. म्हणजे बाबतीत अनेक म्हणटा ते स्मार्ट सिटीचो जो डेट दिताले पळय अमके डेटीनी जातले अमके डेट तेव्हाच ट्रान्सफर जाला जो डेट दितलो तो एक आहा डबल इंजीन सरकाराच्यान जर एक ऑफिसर गोंयचो ऑफिसर परफॉर्मिंग ऑफिसर ताका जर थंय जाग्यार दवरूंक शकना ते कसले आनी डबल इंजीन कितें उरलें ताजें. आतां तो मनीस गोंयकार आसलो ताका तरी आमच्यान धरूंक जातालो की तुवें हें केलें ना म्हणून. केलें ना जालें ते करपाक एक ऑफिसर आतां दिला तोय गोंयचोच न्हू. आतां दिला तोय गोंयचोच. आतां दिला तो गोंयचो पूण तो ओव्हरबर्डन न्ही लॉ सेक्रेटरी म्हण. आतां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली येवपाची आहा, नवे कायदे करपाचे आहा. आय डोंट नो हाव इतली सगळी कामां कशी जातली. बाबू आजगांवकारान कमेंट केला की पेडण्यान सारको बाबू आजगांवकारान जें कितें उलयलां आनी ताका प्रत्युत्तर जें कितें मेळ्ळां तातूंत भारतीय जनता पार्टी ती पेडण्यान तरी भारतीय गांजा पार्टी म्हणून सांगता. ते दोगूय जाण एकूच पक्षान आहा आनी दोगूय जाण म्हणटा की दोगूय कम्पीट करता गांजाचो धंदो फुडें व्हरपाक. हेच भारतीय जनता पार्टीन गांजा रेग्युलरायज करपाक लिगलायज करपाक जेन्ना बाबू आजगांवकार मंत्री आशिल्लो ह्याच सरकारान एक डिसिजन घेतिल्लो हांव जर बोवाळ केन्ना जाल्यार आज गांजा लिगलायज जावपाक आनी दोगांयचो धंदो कमी करता. गांवांनी भोंवपाक मी सुरवात केल्या आनी आतां म्हाका दिसता की आतां इलेक्शनाची सुरवात करता. ना हांव गांवांनी इलेक्शना खातीर भोंवना. हांव गांवांनी जे तालुका प्लेसीस वता लोकांचे इश्यूज आयकून घेवपाक आनी ते इश्यूज जाता जाल्यार एसेंब्लीन रेज करता. आज एसेंब्लीन ते रेज करून जातले वो ना हें म्हाका खबर ना पूण ताजो एक प्रयत्न करप. कित्याक आज अशें जाल्लें आहा स्पिकरान पयलीं एक हें केल्लो एक प्रश्न रुलिंगाचो एक प्रश्न ऑपोजिशनाचो. आतां हो स्पिकरान आपलें जें कन्वेन्शन आहा तें बदललें. ताका ऑपोजिशनान कांय व्हडलो आवाज करूंक ना. हांव म्हजे भशेन हांव बोवाळ करीत आसतना आज अशें जाल्लें आहा येता तितले प्रश्न सगळे रुलिंगाचेच येता. 3 दीस जाले 3 दिसा सगळे लॉट रुलिंगाक लागता. सो क्वेश्चन आवर म्हणटा तो एक्चुअली ऑपोजिशना खातीर आसता. तो क्वेश्चन आवर आतां रुलिंगाचो जाल्लो आहा. इतलो मॅनेजमेंट ह्या गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन चलता. आतां हाजेर गोंयांत गोंयचे लोकांचे प्रश्न जे आयकूंक हांव वता ते म्हाका कितले काडूंक मेळटले हाजेर म्हाका डावट आहा. पूण प्रयत्न करप आनी जाता तितले झगडात आमचे कर्तव्य जाता आनी ते हांव करून फुडें. पेडणे आनी बार्देस भोंवलो हेचेर इश्यूज कितें पयले गोंयकारांनी. पेडण्यान इश्यू म्हणटा तो असो आहा की एक रस्तो जो हाडला तो रस्तो मेजर डिस्ट्रिक्ट NDR म्हणून सांगून सर्वसामान्य गोंयकारांची धंदे घरां बिरां सगळीं काबार करपाचें चिंतलां दिल्लीवाल्यांचे बिलां येवपाक. हय मनोज परबाक खबर ना
ताका रिजनल प्लॅनाक जेन्ना आमी रिजनल प्लॅन एप्रूव केल्लो तेन्ना एक कमिटी एप्रूव केली ताजे बरोबर की हो रिजनल प्लॅन ऑपरेशनल करपाक खंयचोय प्रस्ताव जो आहा ते कमिटी कडच्यान वचून ते रस्ते ते ल्हान करूंक जाय LDR आहा तो ल्हान करून एक ODR करूंक जाय जाल्यार तेंय बी ते कमिटीक करपाक रायट आशिल्लें मनोज परबान शिकपाक जाय अशें रस्त्यार भाशेन उलयता त्या भशेन मदीं उलोवंक जाय आनी ते रिजनल प्लॅन म्हणटा तो कितें करपाक जाय तो कितें म्हणटात तो सगळ्या लोकांक मेळून कन्सल्टेटीव प्रोसेस कंप्लीट करून केल्लो रिजनल प्लॅन म्हज्यान इजिली रिजनल प्लॅन तो स्क्रॅप करून नवो करता म्हणून पयशे कमोवंक येताले याद चल्ला ते विशय ते हांवें करूंक ना हांवें जें कितें ऑपरेशनलायज केलें तितून दिगंबर कामतीक फायदो जालो ताका ताका हांवें येवन दिसान पयलीं फुडें सपोर्ट केली याद केली मरे गांवची वाट लागली म्हणटा पळय गांवची वाट कशी लागता ती एक रिजनल प्लॅना खातीर लागल्या रिजनल प्लॅन म्हणटा काल हायकोर्टान मनोज परब कितें उलयता हायकोर्टान काल वर्डीक दिला मरे की रिजनल प्लॅन इज द DNA ऑफ प्लॅनिंग ODP पसून रिजनल प्लॅनाचे भायर वचून प्लॅन करूंक शकना रिजनल प्लॅन इज होल एंड द सोल ऑफ प्लॅनिंग गोवा आनी तो रिजनल प्लॅन आसपाकूच जाय हो रिजनल प्लॅन आतां आउटलीप डेट तेची युटिलिटी 2021 जाले आनी 2025 आहा 4 वर्सां चड प्रास जालो नवो रिजनल प्लॅन करपाक जाय तो अशें म्हणटा की पेरणा गांवान इंटरफियर जावनाका म्हणटा पॉलिटिक्स करपाचें गांव न्हू म्हणटा की पिर्ला गांवाचे लोक सांगतले एक कोणें खंयचो गांव कोणाचे खंयच्या लोकांनी म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले आहा खंयचो आदलो आमदार विनोद कांदोळकर म्हजे म्हऱ्यान आयिल्लो आहा तो एक टायमार लोक प्रतिनिधी आशिल्लो म्हजो कलीग आशिल्लो आनी ताकाय लोकांनी मतां मारून जिखयलेलो तो कितें असो हांवें फातर्डेच्यान हाडून पेडणा दवरिना तुमचोच स्थानीक मनीस आनी ते लोक आयिल्ले आहा सो ते कितें पयल्या वयर खबर न्ही कोणाक कितलो भाव दिवप कोणाचें कितलें आयकप आनी खंयचे इश्यूज कशे रेज करप हें शिकोवपाक म्हाका भायल्यान कसलीच एडवायस गरज ना. Panjim and Tiswadi residents are fed up with BJP's governance. In Saint Thome, tourist harasses local, yet the government stays silent, said Mr. Sardesai. रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो एक सारांश जर घेतलो जाल्यार पणजेकार आनी तिसवाडी तालुक्यांतले गोंयकार सरकाराचेर विटल्यात सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेशनूच ना अशें म्हणटात कितें खंयी तूं तें पळय आतां आमची हेरिटेज एरिया सावंत थोमे आनी फोंतायनाज आहा थंयचे लोक थंयचे रहिवासीन तो गांव आनी तो वाठार राखिल्लो आहा थंय आतां टुरिस्टां खातीर थंय न्यूसन्स जाता पूण तें इम्प्लिमेंट आडावप कोणें आनी डिटरंट पनिशमेंट कोणें करप हें अजून मेरेन सरकारान फिक्सूच करूंक ना म्हणल्यार राम भरोसे पणजे चलता तातल्या तातूंत स्मार्ट सिटी म्हणून आयली स्मार्ट सिटीन एकूच केलां की पणजेकारांक स्मार्ट केलें आनी पणजेकारांनी गोंयकारांक दुसरे जे सिटींनी रावतात ते गोंयकारांक अलर्ट केले आनी जागृत केले की स्मार्ट सिटी म्हणटा ती कशीच पांय पडून घेवं नाकात म्हणून नाकाच ही स्मार्ट सिटी म्हणून आयज पुर्तुगेजांनी सिटी केल्ल्यो त्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो सिदार्थ तेन्नाच्यो पूण ह्यो सिटी न्ही म्हणून हें एक डबल इंजीन स्कॅम म्हणून हें कोणाक बरें करपाचें आनी स्मार्ट करपाचें न्ही हें पयशे खावपाचें रॅकेट म्हणून हें पणजेकारांनी दुसरे रावता ते सिटींनी गोंयकारांक जागृत केल्लें आहा तातल्या तातूंत युनिवर्सिटी आहा युनिवर्सिटीन गोंयकार जे काम करतात तांकां कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरल्या ल्हान सॅलरीचेर दवरल्या भायले लोक येवन युनिवर्सिटीचे परमनंट एम्प्लॉई जावंक लागले सो अशे खूब इश्यूज आहात बेसिकली सारांश जर घेतलो जाल्यार गोंयकार विटिल्ले आहा आनी तांकां दिसता की गोंयांत एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ती वस्तूच ना ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणटा तें नाच म्हणून बिजनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट जे आहात ते गोंय सोडून वचपाक सोदतात तांणी म्हाका सांगिल्लें आहा आनी दे आर ऑल्सो विलींग टू कम ऑन रिकॉर्ड करप्शनाचे केसीस वाडल्यात म्युटेशना खातीर लाखांनी आनी रुपया मागतात ऑफिशियल कंप्लेंट म्हजे कडेन आयिल्ली आहा एक मनीस फटी सांगून रॉंग क्वॉलिफिकेशन्स एम्प्लॉयमेंट येते आपले कितें तें इकॉनॉमीक बॅकग्रावंड म्हणल्यार लोवर इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडाचो दाखोवन भितर ताणें नोकरी भरती केल्या आनी तातूंत करप्शन फुडें भरपूर वाडयत राविल्लो आहा सो अशी ही सगळी परिस्थिती आहा
परिस्थिती जर पळयली जाल्यार बदल जाय. सो रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें पणजेन व्हडले हाजेर चलता. सगळ्यो बिल्डिंगो आतां 300 FAR ताका डेव्हलप करूंक दिल्ली आहा परमिशनां. पूण प्रेशर ऑन लँड म्हणटा तो जातलो. कॅरींग कॅपेसिटी पणजेची कितली आसतली, खंय तें पार्किंग मेळटलें, खंयच्यान उदक येतलें, खंयच्यान इलेक्ट्रिसिटी येतली, खंयच्यान फायबर ऑप्टीक केबल येवन तुका हें मेळटलें, इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळटली, हाजेर सगळे प्रश्न आहा. सो वेदर द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर टू सपोर्ट सच टायप ऑफ ह्यूज डेव्हलपमेंट that is on the anvil is a question which nobody knows and nobody has answers for. CCP garbage collect करूंक शकतली, CCPच्यान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवंक जातलो, हें टावन प्लॅनिंगाक खबर ना. टावन प्लॅनिंग FAR वाडोवन दिता. भरमसाट हॉटेलां येतात, लोकांची जी घरां आशिल्लीं ताजेर 5 स्टार हॉटेलां येता. मिरामार म्हणटा तें कंप्लीट आतां म्हळ्यार थंय 1000 रूम येवपाचे आहा. हे 1000 रूम सर्वीस करपाक आमचे कडेन उदक आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, पार्किंग फॅसिलिटी आसा. हे प्रश्न म्हाका दिसता अजून मेरेन कोणा कडेन उत्तर ना आनी कोण हातूंत तकली बी घालना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.